त्या खातीर आमी म्हणटा निराश भोगतांव, आमी म्हणटा निराशपण भोगतांव. आनी अशें आसता कितें केलें आमी कितें करीत जाय, हें डिस्करेजमेंट येता आसतना आमी तातूंत बसचें न्हय, तातूंत बसून आमचें जिवन पिड्यार करचें न्हय. आमी तेन्ना उठय जाय, उठोन आमी डबल एफर्ट्स करी जाय. ताका आतां केदाळ म्हणचें आसा, वारें आसलो बॉल तुवें मारलो जाल्यार धरणीक तो जंप करता, बाउन्सस बॅक. वारें नातिल्लो बॉल तुवें धरणी मारलो जाल्यार तो थंयच चप्पटे जावन पडटा. त्या देखून वी नीड टू बाउन्स बॅक. आमच्या मस्त जाणांच्या जिवनांत हें कळीत ना. त्या देखून कोणेंय कितेंय केलें, कोणेंय म्हाका एकल्यान चीट केलें, कोणाच्या चेडवाच्या मोगार हांव आसलो, ह्या चेड्याच्या मोगार आसलो, ताणें म्हाका सोडलें, म्हजें नॅक्स्ट स्टेप निराश भोगलें. निराश भोगून हांव गेलो आनीक चड पियेलो, म्हाका काम मेळोना आनीक चड त्या सोऱ्या सुगूल हांव जालो. म्हाका ह्या इंटरव्यूवांत पास जावंक जावना, निराश जालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सोम्याच्या वरत्या आदारान परत आमी सांगाता मेळ्ळ्या आनी ह्या शिकवण्यांत एक जावन जियेत आसतना सोम्यान आमकां आपयल्लें खरो संतोश आनी उल्हास भोगूंक. जायत्या जाणांच्या जिवनांत हे उद्देश जारी करूंक आमी थोडे फावटी विसरता. ह्या तो संपूर्ण करूंक आमच्यान जायना जावंक पुरो. कितें आमचें जिवन खंयच्या तरान तें मुखार सूं वता तें आमच्या सोम्या थंय आसच्या संबंदा वयर होंदोन आसा. सोमी आनी हांव कितले लागशिल्ले जाता त्या प्रमाणे आमच्या वर्त जिवितांत ताचे प्रकाश पांगता. ह्या खातीर आमी थोड्यांच्या जिवनांत पळयलें जाल्यार तांचें जिवन बरें करून जियेचें म्हूण तीं चिंतात, पूण कितेंय चडून करता आसतना डिस्करेजमेंट तांचे थंय येता आसतना तांकां त्या डिस्करेजमेंट जावन भायर येवंक बारीक कश्ट लागतात. पूण आनी एकलो तरणाटो आसलो, तरणाटो केदाळ्या आसच्या मुखामळाचो, आनी त्या तरणाट्याच्या मुखामळा पळयतना एकल्यान विचारलें, तूं हर एका दिसा बऱ्या तरां हांसून कुशलायन संतोशान म्हणल्यार बरी आसाय, तुका कांय एक दूख या कांय पिडेचे कांय लक्षणां नात गे. आनी त्या वेळार म्हणूंक लागलो, म्हज्या मुखामळार हांवें आसो दिवचो हर एका दिसाचे. थोडे पटीन ते इल्ले आसो डल जावंक पुरो, पूण हांसो म्हज्या जिवनांत हांव पयस वचनात. हांसो म्हज्या जिवनांत सदांच आसतात आनी ते हांसो ना तर हांवें जियोंक जावचें ना. त्या म्हळ्यार तेज्या जिवनांत कश्ट येता आसतना तो हांसो नासता, पूण ते इल्लें उणें जावंक पुरो. 100% आसचें नात, पूण बऱ्या तरान तो आसतना 100% हांसो, 100% उल्हास, 100% संतोश ताच्या जिवनांत आसता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, मोर एंड मोर लव यू जीजस. आनी तुजे सांगता आमी आसतना आमकां सगळ्यांत तूं दिताय. मदर तेरेसा म्हणा लागली, समटायम्स आय डोंट स्मायल एट जीजस. म्हळ्यार हर एका दिसा हांव स्मायल करनासता, पूण थोड्या वेळा थोडे फावटी म्हज्या जिवनांत कितेंय चडून घडटा आसतना आय वोंट स्मायल एट जीजस, बट जीजस स्मायल्स एट मी. हर एका वेळा जेजू ताच्या आवडत्या मुखामळाचो हांसो म्हजे पांकयता. आनी ह्या देखून हांव डिस्करेजमेंटाक गेली जाल्यार परत पाटी येवच्याक तो जेजू म्हाका आदार दिता. हें मदर तेरेसाच्या जिवनांत आमी पळयलां. त्याच प्रमाणे सं फ्रांसीस आसीस आपल्या जिवनांत कितें करता, आपल्या जिवनांत संपूर्ण तरान सोम्याच्या वर्त्या जिवनांत एक करता. त्या देखून अख्ख्या इगर्ज माथ्यांत स्टिग्माटा म्हळ्यार जेजूचे 5 गाय त्या माउंट लावेर्नांत आपणाक पावो केल्लो तो जेजू आपणाक सांगात आसा, आपणातय जियेता म्हळ्यार वर्त्या भोगनांनी सं फ्रांसीस आसीस ते गाय स्विकार करता आनी त्या गाया सांगाता तो जियेता, संतोशान तो जियेता. आनी ते गाय ताच्या कोडीर कंसले सोम्यान तसो वर्तो मोग केल्ल्याचो एक गुर्त जावन आसा. आनी वर्तो मोग करता आसतना केन्ना 25 वर्सां प्राय जावन फ्रांसीस आसीस आपले परतवणी जाल्ल्या उपरांत सोम्या सांगाता एक जावन आपल्या संतोशांत
तो सोम्या सत्त आदार मागता ताच्या जिवनांत कितलेशे पटीन ताका कीळ करून उडयल्ले तेन्ना कितलेशे पटी ताचेच भाव फ्रात भाव ताच्या विरोध उठयल्ले तेन्ना कितलेशे पटी तेच फ्रात भाव नानंत तरान दुबळिकाचें जिवन सोडणो हें आयश्चर्यमय जिवन जियेचें म्हणून ताचे कडेन झगडत आसतना सयत तो भियेलो ना ताका कळीत आसलें सोम्याच्या नांवांत हांव रावलो जाल्यार सोम्या सांगत हांव आसलो जाल्यार खंयचेय कोणेंय कितें केल्यार म्हाका तें कांय जावचें ना पूण आज तसलो एक बरवसो आमच्या थंय दिसून येना त्या खातीर आज नंतरचे बिल्लो आमी दिता जावंक पुरो आमचे थोडे रेतेरींनी उलो करून म्हणचे आसले आयकलां आमी काल एकल्या आयली ती म्हणा लागली आमी कांय कोणाक करूं ना फादर पूण एका रेतेरींत एकल्यान नांव काडन म्हणल्यार बरी एका मनशाक आपयलें आनी ताका सांगलें तुका वायट केल्लें आसा त्या मनशा तूं बक्षी आनी त्या वेळार ती म्हणा लागली आमी कांयच करूं ना पूण त्या मनशान नांव काडिल्लें जावन आसा हांवें त्या वेळार म्हळें तें नांव तुमचें एकल्याचें मात न्हय नांव मस्तवात एका नांवाचे कितलेशे हजार कितलेशे लाख कितले कोटी जण आसो गी पुरो आमकां कांय कळीत ना त्या देखून तुवें तकलीवन कित्याक करची गी म्हणटा आसतना ती म्हणा लागली आमकां थोडें कितें गी एक खंत भोगता आनी अशें म्हणटना हांवें म्हळें तें तुमचें न्हय तुका न्ही जाल्ले उपरांत तूं कित्याक हातूंत काणयताय तुजें मत कित्याक पिसान तर करताय थोडे फुडें आमी नंतरचो बिल्लो दिल्लो जावन आसा असो बिल्लो दिवन आमी आमच्या जिवनांत खरो संतोश जियोंक होगडेला आनी तो जियोंक आमी विसराल्या अशें आसतना आमच्या जिवनांत डिस्करेजमेंट येवचेंत कित्याक सोम्या थंय आमचो बांद तो घटायेंत आमचे थंय ना त्या देखून आमी म्हणटा थोडे आमकां बरें टायर्ड आमकां एक पिकनिका वचपाक जाय सोम्यान आपयल्लें जावन आसा ताच्या सिसांक बरें विंगड येयात बरें विंगड कित्याक म्हळ्यार जायतो लोक तांचे लागीं धांवन येतालो आनी सगळे दीस आनी रात म्हणल्यार बरें तांचें काम ते करनासले सोम्याच्या परगडचिणयेन तुमी पळयलें जाल्यार 3 वर्सां कळमीत नासतना ताणें सेवा दिली कळमीत नासतना हेरांची सेवा केली मातनी आसता कळमीत नासतना हे हर एक लागीं बरें करनंतर तो गेलो ताका एक आळसाय म्हण नातली आनी ताचे थंय ती पुरासण दिसूंक येवना पूण ताची पुरासण कसली आपल्या बापा लागीं मागची आनी त्या वेळार पुरासण न्हय ती त्या पुरासणाच्या बदलाक बापा लागीं मागता आसतना बापाचो व्हरतो आदार ताका लाभलो जावन आसा आनी त्या आदारान तो जियेलो आनी अशें जियेत आसतना सोमींत ताच्या सांगाता वर्त्या तरान बापा लागीं एक जावन जियोवच्याक मुखार सरलो आनी त्या देखून आपल्या सिसांक तो म्हणटा बरें विंगड येयात तकल्यात तुमी जावंक पुरो तकल्यात म्हळ्यार ह्या संवसारी सेवा दिवच्यांत ताकता आसतना आमचे थंय आत्मीक सगात उणी जाता आसतना आमी परत ती आत्मीक सगात घेवच्याक देवा लागीं एक जावच्याक ताणें ताच्या सिसांक आपयलें आपणा सांगातात ते आसात जाल्यार आपणा सांगात आसून लौकीक संवसाराच्या कार्यांनी ते मेतेर जाल्ले आनी ह्या देखून तांचे थंय तो व्हरतो बरवसो आमी सदांच काम करूंक जाय म्हणलो खंय थोडे पटी खंय उणो जाता म्हणल्यार एका कारणा खातीर जेजून तांकां बरें विंगड आपयलें परत आमी मागण्यांत एक जाता आसतना ती सगळ्यात त्या देखून इन स्पिरिच्युअलिटी देर इज नो टायर्डनेस इन स्पिरिच्युअलिटी आळसाय करूंक ना जाता आमच्या थोड्यांक आळसाय आसा त्या देखून एकलो काल म्हणा लागलो येवन म्हज्या लागीं फादर तुमी म्हाका बरें करा अरे फुडें येवन म्हणटा तो आनी म्हाकाय बारी ताचेर उलयता बरें करून उलयता आनी अशें उलयता आसतना तो म्हणलो म्हाका बरो करा हांवें म्हणलें वय म्हाकाय तुका बरो करी जाय म्हूण मोन आसा देवा लागीं मागोन आसा पूण तुंतू येनाय न्हय ना हांव घरा बसून पळयतां हांवें म्हणलें घरा बसून पळोवचें तें तुका न्ही तें कोणाक जायना बाब उठोवंक जायना घरांत ते तांची प्राय जाल्या थंय लग्न येता तस जाल्यार तुका येवंक जाता तुवें हर एका आत्मीक कार्यांक येवयेत आनी ह्या वेळार तो म्हणूंक लागलो वय म्हाका एक आळसाय भोगता आळसाय खंडीत जावन भोगता कित्याक म्हळ्यार तुका तातूंत भायर येवंक नाका तुका जेवणसार नाडटा वचनाका तूं गेलो जाल्यार बरो जातालोय ह्या तें करून जायतीं जाणां रिजान दिवन रेतेरीक येवचे सोडतात थोडे जाणां रेतेरी येयले आमी ना आमकां कालिंग जालें आमी पडले आमकां तें बंदड जालें
ताका विचारलें जावन आसा तूं रेतेर येवच्या पयलें तुजें मायंड आनी तुजें सगळें कूड आनी तुजें अंतस्करण तयार केलां गी तें कशें तयार करचें हांव रेतेर येता न्हय रेतेर येता आसतना तुवें रेतेर येवच्या पयलेंत तुज्या मागण्याचो जिनोस तूं ट्रॅव्हल करतना आसता जाय कित्याक म्हळ्यार आडखळी जायते आसात तूं कामांत न्ही हर एक लागी आडखळी आसात त्या आडखळी प्रमाणे आमी गेले हांव जाल्यार आमी चलवता आनी हें जें आसता तूं पॉयंट करतना जावंक बरो तुज्या टू व्हिलरार जावंक बरो तुज्या फोर व्हिलरार जावंक बरो पब्लीक सर्विसांत तूं येता सो मागोवंक जाय सोम्या तुज्या आमली रगतान म्हाका दूं हांव वचोन आसा म्हाका नितळ कर बरें तें देवाचें उतर आयकोंक त्या आराधनांत एक जावंक म्हाका तुजे सांगात एक जावच्याक म्हाका नितळ कर आमचें कांय ना मार्केट येवसान तें वचोन मासली गाणे आयल्या बरी जाय जाल्यार गेल्या नाटल्यार आयल्या हांव म्हाका खुशी आयल्या बरी केलें ताका थोडें प्रिपरेशन जावंक जाय मोगाच्यान आमी वता आसतना तें मोतीन आठवणी करूंक जाय आमचो उद्देश दुसरो दवरून आमी थंय गेले जाल्यार आमी संपूर्ण सफल जायना कित्याक उद्देश एक आसता आनी आमी करचे कामां दुसरे आसतात तेचें आसता आमी आळसायेन बरोवंक न्हय ह्या आडखळी आयले म्हण भियान बसोवंक न्हय हांव थंय वतना म्हाका आडखळी आयल्यो आमच्या मोतीन कित्याक तें ताका त्या मनशां खंयची आडखळ आमी देवा लागीं मागता आसतना देव ती पयस सरयता त्या खातीर तर तुज्या आमली रगतान म्हाका दूं तुज्या आमली रगतान म्हजें घावान धुवन काड हांव हर एक बटी वता आसतना हर एक मिनटां म्हणल्यार बरी म्हणून आसता कित्याक म्हळ्यार तें मागणें त्या द्वारी आमी जेवसाची विदोवळी कितें आमकां त्रास दिवन आसा हें आमकां आडखळी घालता ताका सकडी पयस दवरूंक आसा हें कांयच करिनासता म्हाका तें आयलें म्हाका हें आयलें म्हाका ताणें गेलें म्हाका आणें गेलें म्हणून सांगल्यार ताचो अर्थ कितें आमी आत्मीक तरान घटायन ना आत्मीक तराचें बळ ना आमची सुकेदाड जाल्या आमच्या टांक्येंत उदक ना आत्मीक तराची टांक्येंत उदक नासतना हांवें टॅप ऑन केल्यार कशें उदक येवचें त्या देखून आमची आत्मीक सगळ्यात वाडय जाय आत्मीक सक्तेन आळसाय ना त्या देखून आत्मीक सक्तेक पिकनिकाक घालें इन्स रेतेऱ्यो आराधना प्रेज अँड वर्शीप देवाचें उतर या मिसाचें बलिदान नोवेना हें सक्कळ एक पिकनीक तें सोम्या सांगता पिकनीक भोगच्याक सोम्यान आपल्या सिसांक वरें विंगड आपयल्लें जावन आसा वरें विंगड आपयल्लें कित्याक येया सांगात आमी मागया सांगात बळवंत जावया सांगात सक्ते बरी जावया तें जावन आसा आमचो स्पिरीट मोगाच्या भावान आनी भयणीनो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून प्रांजळ सीसी ते 5 गाय आपल्या कुडीर घेता आसतना तो आनीक ग्रेस्त जालो कशें आत्मीक तरेची ग्रेस्त गाय ताचे थंय वाडली संवसाराक तो दुबळो जालो संवसारची दुबळी गाय ताणें आपणायली आपूण दुबळेच जायचे म्हजे फ्रातूय दुबळेच जायचे आमची वोट दी दुबळ्यांची वोट तूं म्हणून आपण जाय आमच्या वोट दिन तर आमी खालतेपणान जिये जाय विधेय जाय देवा मुखार आमी संपूर्ण सरेंडर जाय म्हळ्यार तेका कारणा खातीर फ्रांसीस आसीस येवन ह्या जागपणाचो बेज घेनासतना फकत दियाकोन जावन उरलो आनी त्या प्रमाणे आपल्या जिवानंत एक मिनॉरितास मायनर म्हळ्यार स्थिर सरळ तसलें जिवान तो जियेत आसतना जेचे ते 5 गाय घेतले उपरांत आनी कितें जेजूक लागीं जालो तो तेजी आत्मा सगळ्यात वाडली ताका मागण्यान जावं दी देवाचें काम करच्यान जावं दी ताची देवाची इगज माता दुरस्ती करच्यान जावं दी आळसाय नातली त्या खातीर वचूनच आसतालो तो भेट करूनच आसतालो कोणीय जावन ताका ती सगळी ताची जावन आसली आनी अशें आसता सोम्याचो व्हरता आदार मागोवन घेवच्याक सोमीन आमकां आपयता सोम्याचो आदार आमकां तो दिता आनी आमी सोम्या तें बळवून जाता आसतना कसलेंय डिस्करेजमेंट आयलें जाल्यार तें डिस्करेजमेंट संपूर्ण काण उडोवंक आमकां साध्य जाता आतां पळया डिस्करेजमेंट येता आसतना आमी कितें करूंक जाय आमी तातूंत रावचें न्हय सगळें घेता एका तराचें निरासपण हर एक लागीं बगता एका तराचें उणेपण या उद्वेग हर एक लागीं बगता ते आमी मनशां ते आमचे भाव आना त्या प्रमाणे एकूच पॉझिटिव्ह आसात म्हणून सांगूं येना थोडे फावटी नेगेटीव जावची आसात थोडे फावटी ती डिस्करेजमेंट जावचें आसा निशक्तपण बगचें आसा त्या खातीर आमी म्हणटा निरास बगता आमी म्हणटा निरासपण बगता आनी अशें आसता
कितें केलें आमी कितें करीत जाय हें डिस्करेजमेंट येता आसतना आमी तातूंत बसचें न्हय तातूंत बसून आमचें जिवन पिड्यार करचें न्हय आमी तेन्ना उठय जाय उठोन आमी डबल एफर्ट्स करीत जाय ताका आतां केदाळ म्हणचें आसा वारें आसलो बॉल तुवें मारलो जाल्यार धरणीक तो जंप करता बाउन्सस बॅक वारें नातिल्लो बॉल तुवें धरणी मारलो जाल्यार तो तेंत चप्पटे जावन पडटा त्या देखून वी नीड टू बाउन्स बॅक आमच्या मस्त जाणांच्या जिवनांत हें कळीत ना त्या देखून कोणेंय कितेंय केलें कोणेंय म्हाका एकल्यान चीट केलें कोण्याच्या चेडवाच्या मोगार हांव आसलो ह्या चेड्याच्या मोगार आसलो ताणें म्हाका सोडलें म्हजें नॅक्स्ट स्टेप निराश भोगलें निराश भोगून हांव गेलो आनीक चड पियेलो म्हाका काम मेळोना आनीक चड त्या सोऱ्या गुलाम हांव जालो म्हाका ह्या इंटरव्यूवांत पास जावंक जावना निराश जालो काल एकली म्हणा लागली म्हजे BSc नर्सींग केलां फादर आज हाँगकाँगाक वचूंक आसा आनी थंय हांवें म्हणलें कित्याक हाँगकाँगाक न्ही ताका हे पुरा उरल्या कंट्रीक वचोंक जायना काय ते मस्त पयशे दिवचे कोणी म्हणलें मस्त पयशे दिवचे म्हूण हांवें म्हणलें OET बरयल्या EFT बरयल्ली फादर तांतूं कांय चड एग्रिगेट येवना मागीर ना मागीर जायना म्हणा लागलें EFT बरोवन पास जायनातल्यार मागीर कशें पास जावचें म्हूण सांगूंक लागलें निराश पळया तेदळ हांवें सांगलें बाये BSc नर्सींग करन ते सेंट जॉन्सांत काम करन तेंचे एक्सपिरियन्स काणकोन आतां हें मॉरिशस हाँगकाँग मलेशिया सिंगापुरा म्हूण वेच्या बदलाक एक बऱ्या कंट्रींत अपुरबाय तरान काही हेल्थ वर्कर्सांक इतलें एक आज मान्यता आसा की इतलो वर्थ गौरव आसा की म्हाका एकलें म्हणलें ऑस्ट्रेलियांतल्यान आयिल्लें म्हजें फ्रेंड म्हणा लागलें फादर वी आर लुक्ड अपॉन विथ ग्रेट रेस्पेक्ट कितले बरे करून आमकां ट्रीट करतात ते त्या देखून जायतीं जाणां आमची ह्या हेल्थ डिपार्टमेंटांत आसची थोड्यान भायर वचून पळोवचें कित्याक थंय तो गौरव आनी मान तांकां मेळटा त्या खातीर पयशांकच म्हणून सांगना पयशे खंय कमोवंक जातात ते म्हणटा पयशे हांगा आसल्यार ताच्या चड कमोवना पूण तो मेळचो गौरव मान आनी तें काम करूंक अशें तें फिजिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी तें सगळें पळयतना बारीक खुशी जाता आनी हांवें ताका म्हळें OET तिका बरोवंक सांग बाये पयशांची गरज ना पयशे दिवन घाल्या वचत जाय OET बरोवन दी त्या वेळार अरे दुसऱ्या कडेन खंय काम करून दी ह्या थोड्यांक सलाह घेवन दी आनी त्या म्हज्या फ्रेंडाचें नांव दिलें हांवें ताका आनी सांगलें तेचे कडेन विचारूंक सांग ताणें OET मस्त जाणांक गायड केलां मस्त जाणांक OET एग्जाम बरोवच्याक ताणें गायड केलां आनी म्हजे लागीं कोणी आयल्यार इमिडियेटली हांवें तांकां सांगचें आसलें तुमी IELTS या OET बरोवंक आसा जाल्यार त्या भुरग्याचे सलाह घेया कित्याक तांची एक अकाडेमी आसली आतां ती भायल्या गांवांक गेल्या देखून त्या अकाडेमींत ती चलयनात पूण तांकां कळीत आसा ह्या अकाडेमींत आसतना कितल्या भुरग्यांक तांणी गायड केलां आनी तीं जावन अकाडेमींत वयर आयिल्लीं भुरगीं आनी अशें आसता बरोवन तें म्हळें न्ही फादर ताका नाका म्हणटा काळें जाता गी म्हणटा पयलीं थंय बरोवच्या पयलें काळें जाता गी म्हळ्यार कशें एक OET एक पर्संट बऱ्या ग्रेडिंगांत एक पास जावंक आमी एफर्ट्स केले जाल्यार खंडीत जावन जाता IELTS आमी पास जावंक एफर्ट्स केल्यार खंडीत जावन जाता पूण आमचे एफर्ट्स कितले आसात ताचे वयर सगळें डिपेंड्स त्या देखून आमी डिस्करेज जावचें न्ही तिका हांवें सांगलें सांग तुज्या दुवेक त्या म्हज्या फ्रेंडाक फोन करूंक आनी तें म्हजे कडेन कावन्सिलींग आयलें पडटा रेतीर मंदिरांत आसलें आनी तें तुका सांगतालें फादर इचेन फोन करून सांगलां म्हूण सांग आनी उलोवन दी आनी परत ती OET बरोवन कर्सांच्या कांयच कर्स दिजें म्हूण ना ताच्या बदलाक येणें देणें वचोन मेळ्ळ्या हें करच्या बदलाक एक बऱ्या राष्ट्राक वचून बरें जिवन तें जियोवन दी बरें जिवन तें मांडून हाडून दी म्हूण सांगलें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो निराश भोगता आसतना आमी कशें तें पूड करूंक जाय कशें ताची उतराणी करूंक जाय म्हणल्या विशयान पळया पयल्यान पयलें निराश भोगता आसतना तें आमच्या जिवनाचें एक अंश इज अ पार्ट ऑफ आवर लायफ म्हळ्यार आमी केदाळय पळयत आसतना आमकां देवाच्या उतरांतच कळीत जाता कितलेशे जण निराश भोगले एलिया प्रवादी निराश भोगून म्हाका कांयच नाका हांव जीव म्हाका नाका म्हणल्यार एका जिन्साक गेल्ल्या तेन्ना देवान धाडिल्लें व्हरतें म्हूण व्हरतें ताका खाण धाडलें खा उठ आनी तुज्या मिसांवाक आयतो जा देवाच्या मिसांव तुवें संपूर्ण करूंक आसा निराश जाल्लो देवाच्या मिसांवाक व्हरता तयार जालो हे मातशें वाटेर आसचें लोकांच्या वांजेलान तुमी पळयलें जाल्यार
एम्मावसाच्या वाटेर अशे दोग जाण सीस हे कितले निराश जाल्ले की जेजू सरिल्ल्या उपरांत ते जेरुसलेमांतल्यान एम्मावसा वेताले. एम्मावस जेरुसलेम जावन आसलें द होली ऑफ होलीज आनी थंय आसली आत्मीक सकत ती उगडोवन घेवन ते एम्मावसा वाटेर निराश जावन आनी कितें आमकां उरलां जेजू मेला आनी जेजू मेल्ले उपरांत आमकां कोणूच ना आमी परत त्याच कसबा वेताले कसलें तें मासली धरचें म्हूण ते वेता आसतना तांचे निराश संपोवन दरान जेजूच्या व्हरते येण्यादेरूय ताणें तांचे हांव कान उडयलें आनी ते म्हणा लागले तूं आमचे कडेन उलयता आसा आमची काळजां पेटतली न्ही गे लासतली न्ही गे. आतां देवाचें उतर आमी आयकता आनी कितल्या जाणांची आमची काळजां लासतात कितल्या जाणांची कितलीं जाणां आमी देवाचें उतर वाचतना बऱ्या तरान चीत दिवन आयकता आयकून तें आमच्या जिवनाक लागू करता तेंय मुख्य. वेचें या बसचें तें मुख्य न्हय ताचे बदलाक आमी तें आयकून आमच्या जिवनान जीर्ण करन त्या प्रमाणे जियोवचें मुख्य. त्या देखून आमी आमकां पवित्र बायबल म्हणटा तुजे जिवनांत निराश भगता आसतना सोमी आसा तुका आदार दिवंक त्या खातीर केदाळां पळयल्यार तो आपयता आनी म्हणटा जेजूच म्हणटा येया म्हजे सरसी आनी हांव आसां तशें जाल्यार तुमचें थंय निराश भगलें जाल्यार तुमकां संतोश आनी उल्हास दिवच्याक ते निराशकाण उडोवन व्हरती उर्बा दिवच्याक. दुसरें आमी पळयलें जाल्यार तूं निराशपणांत आसतना केदाळ डिसिशन काडूंक वचनाका म्हळ्यार केदाळ निराशपण आसचें न्ही निराशपण भोगुल्ल्या वेळार तूं डिसिशन काडूंक वचनाका कित्याक त्या वेळार चड जावन आमची डिसिशनां नेगेटीव जातात आनी नेगेटीव इम्पल्स आमचे थंय आयलें जाल्यार मागीर आमकां आमच्या जिवान मुखासून व्हरूंक कश्ट जातात कित्याक निराश जिवान जियोवच्या खातीर सैतान राखून आसा. तुवें निराश जाय तुज्या जिवनांत तुवें उद्योग बघ जाय तुज्या जिवनांत तुका दूख हे जाय दूख मेळ्ळा जाय अशें तो तुका निराशपणाक घालूंक डिस्करेजमेंटाक घालूंक तयार राखून आसता. सांपावलो आपल्या पत्रांनी म्हणटा तो तुका निराशपणाक लोटोवंक राखून आसा तरी तुजो स्वामी ताचे कितलो व्हरतो बळवंत ताच्या सक्तेंत तुवें उर्बेवन जावंक जाय. जाकोबाच्या पत्रांत तो म्हणटा आमचें थंय आसलें उदासपण आमी काण उडोवंक जाय आमी सुटसुटीत जावन सोम्या सांगात एक जावन आमचें जिवीत ह्या संवसारांत दिल्लें बऱ्या तरान जियोवंक जाय. तिसरें आमी पळयलें जाल्यार आमकां निराश भगता आसतना आमी कितें करूंक जाय वचूंक जाय त्या सोम्या लागीं. जायते जाणां कावन्सिलिंगा येतात आनी म्हणटात म्हाका अशें जाल्यार म्हाका डिस्करेजमेंट जाला म्हाका कितें करून तो पॅनीक अटॅक जाला तें जालां हें जालां. त्या वेळार पयलें क्वेश्चन हांवें विचारचें तूं जेजू लागीं वचून जेजू म्हाका तुजी वाट दाखय म्हूण विचारलां गे ना जेजू लागीं कशें वचचें मागोवंकूच जायना जेजू लागीं कशें वचचें. हांवें त्या वेळार म्हणलें उतरां तूं वच आनी ताचे लागीं जस्ट बस आनी सांग तुजी वाट म्हाका उक्ती कर तुजी वाट म्हाका दाखय पुरो तितलेंच. तो तुका दाखयता जेजूक आपयता आसतना जेजू येता कित्याक आपया तुमी उलो मारा आनी हांव तुमच्या सांगात आसतालो. उलो मारा आमकां उलो मारूंक नाका आमकां तें निराशपणां भोगूंक जाय आमकां केदाळे हेरांक सांगूंक जाय कालीक लायली म्हणून कंटिन्यूस उलयताले ताका हांवें म्हळें बाय पुरो हाच्या पयलें तुका एक फावटी हांव 3-3.5 घंटे हांव आयकलां आनी परत येवन तेन्ना तांकां सांगून तुज्या लायफी पिड्यार करिनाका ताचे बदला वच जेजू लागीं कुर्साक धर खंय चकडी जावंक पुरो हांगा आमच्या कोपेलान पश्चिमला कोपेलान जावंक पुरो भिकारना कट्टे ह्या हेरा इगर्जेनी वेता आसतना सक्रामेंत आसता वचोन सक्रामेंता मुखार सरपड सक्रामेंता मुखार बस आनी तुका रडोंक आसा रड दुखां गळोंक आसा गळय पूण अशें मेळ्ळ्यांक पाद्राबांक या कावन्सिलरांक सांगून तेची रूच काण उडनाका म्हूण सांगलें कित्याक थोड्यांनी तशें करचें टायमपास. ताणें म्हणलें तितलें तूं राव म्हाका फादर म्हाका कोणी उलोवंक ना त्या दुकान आमी वचून उलोवचें ताचो फायदो ना. तकलेन कितें दवरून तूं वेताय तें मुख्य. तुका त्या निराशपणांतल्यान भायर येवंक जाय तुका त्या समस्येंतल्यान भायर येवंक जाय तर तुवें ते समस्यो हेरां सांगतालो वांटून घेवंक न्हू तुवें उलोवन कांय करूंक ना. देवा लागीं वच म्हळ्यार हांव ताका वच 2 म्हयने सेक्लुशन काडय पळया 2 म्हयने कोणाचे कॉन्टेक्ट तूं आसा तांचे सगळे कॉन्टेक्ट सोड पळया कांय जायना कोणी मरना म्हूण सांगलें. कोणी मरना जेजू कडेन उलयल्ल्यान जेजूच्या वर्त्या रिलेशनशिपान जेजूच्या संबंद आसल्यान कोणी आज मरोन आमी मातये बायले हांवें आयकोना.
संबंधान आमी एक जावंक जाय. त्या देखून मनीस तो उलयना वो उलयना तो उलयनातले म्हजें जिवान ना म्हळ्यार आमचें जिवान तें पोकळपण आमकां पळोवंक मेळटा. उलयताय, वी आर सोशल बिईंग्स, नॉट दॅट वी आर सेक्लुडेड, बट आमी केदाळाय आमच्या जिवनांत एक चिंतूंक जाय. सोम्या सांगता म्हजो सम्मान. त्या देखून गो टू प्रे. जीजस कॉल्स अस. तो आमकां आपयता, काम ये म्हणटा तो. त्याच्या मुखार वचून बोस. तुका कांय करूंक कळना, तुज्या मुखार वचून जस्ट बोस. माता तेरेसा म्हणटाली हर एक फावटी, रातीर सान फ्रांसीस आसीस उठून मेरी ऑफ एंजल्स त्या पर्सिंगुला कोपेला वेता आसतना पळयलें दृश्य कसलें. ते एक अगाध प्रकाश बरीत जीवन ताणें पळयलें. जेजू, तेचे सांगता मोरी आनी आंज बडवे, ते सगळें दृश्य पळयत आसतना सान फ्रांसीस आसीसची सगळें जीवन त्या स्पिरितान भरलें. आनी थंय ताणें इंडुलजन्स आराम केल्लें जावन आसात. त्या दिसा ताणें घेतिल्लो तो निर्धार, हांव म्हज्या जिवनांत जायते बरें करतलों, जायते इगर्ज्यो दुरास्ती करतलों. खंयचे? पवित्र सभा. पवित्र सभेंत इतलो बळादीक जालो, कांयच नातलो, सत्य बरीत नातलो, बळादीक खांबो जावन आज सगळ्या इकॉलॉजीचो, परिसराचो सांत जावन तो नांव वाडला. भुंयचे कसलेय ट्रबल आसा जाल्यार सान फ्रांसीस आसीस कडेन मागचें. कित्याक भुंयक ताणें आवय भुंय म्हण, हरियकागे भाव आनी भयण म्हण ताणें वलयलें. आनी ह्या देखून सान फ्रांसीस आसीस पळया कसले व्हड रूख जावन आज इतलो सरळ जाल्यार तो संपूर्ण तरान इगज मात एक वर्तो दिवो जावन पेटला. कित्याक ताणें त्या सोम्याची दृश्यां पळयल्लीं. सोम्या मुखार एक जाल्लो आनी आमी वचून सोम्या मुखार बसतना खंय जावन खंयच्याय जाग्यार वचून बस. कोपेलांत वचून बसूं, इगर्जे वचून बसूं, आराधनाच्या सक्रमेंता वेळार बसूं, खंयच्या वेळार बस, सोम्या सांगता बस, सोम्याच्या मुखार बस. आनी सोमी तुका दिशा दाखयतलो. तो विचार तेचे कडेन, कशें म्हजें जिवन हांवें मुखारसून व्हरत जाय. चवथें जावन आसा, चड वेळ रावंक वयचें नाका. डिस्करेजमेंट ह्या निरासपणांत आमी सड्ड रावल्या जाल्यार तातूंत मागीर आसतलें. कित्याक नेगेटिविटी चड क्रीप इन जाता. जेवण सर राखोन आसता आनी किल्लें नेगेटीव घालें आनी एकलें नेत्यात्याक धनात्मक नाका, नेत्यात्मक तरान ह्या भुरग्यांक नाडया म्हण तो राखोन आसता. त्या देखून कांयच कळीत जायना. त्या वेळार रोजरी आसा, जायते तेर्स आसात. काकुलतीचो तेर्स आसा, आमलेक रक्ताचो तेर्स आसा, ह्या दिसान कितले तेर्स आसा. पळयतात मातसो तेर्स आसा, मस्त तरेचे तेर्स आसा. सगळ्यांक आमकां कोत्ता असो मरयेचो तेर्स आसा. मरयाळ तेर्स आमी म्हणचो रोजरी. रोल द बीट्स जालें. डिस्करेजमेंट थंय चड वेळ आमी तातूंत रावोंक ना. पांचवें पळयलें जाल्यार रीड द वर्ड ऑफ गॉड. कितें म्हणा? जेजून म्हणलें आसा, हांव म्हजें उतर तुमकां दितालो आनी तुमची काळजां बरोन ओमततालीं. बरोन ओमततालीं. किर्तनकार म्हणटा, तुज्या वर्त्या त्या जिवनांत कितें सकडी कर. तरणाटो म्हणटालो, म्हज्या जिवनांत सूख येता आसतना हांव देवाची स्तुती गायतां. आय प्रेज गॉड वेन आय एम हॅपी. आनी केन्ना म्हाका दूख येता आसतना, कश्ट येता आसतना, वेन आय हॅव द सफरींग, वळवळ येता आसतना, आय प्रे टू गॉड. बोथ इंग्लिशान पळयलें जाल्यार पी प्रेज, पी प्रेयर, दोनी आसा. आनी अशें जेजू वर्त्या तरान आमच्या सांगता मागण्यांत एक जाता आसतना तोच म्हणचे आतां म्हज्या उतराद्वारे तुमी संपूर्ण जातल्यात. युअर लायफ वील बी फूल. तुजें जिवीत बरोन ओमतोच्या मापाचें जातलें. सोवें आमी पळयलें जाल्यार तुका मागोंक तडपडी जावचें ना. इतले जी लेवल्स सकयल गेल्या की तुका मागता आसतना जायते कश्ट येताले, मागोंकूच जावचें ना. त्या वेळार आनी एकल्याक सांग. जायते जाणां म्हणटात पळय, फादर मागा, तांकां मागोंक जायना म्हण न्ही. मागण्याचें बळ सांगता मेळोन आमी सगळ्यांनी मागता आसतना तें मागण्याचें बळ धर्मस्थ बापान जाता. ते घेवन थोड्यांनी म्हणचें हांगे आमी काल्याक सांगत जाय कोणाडेन मागोंक. ते एक अहंकार एका तराचो. आमी कित्याक सांगत जाय कोणाडेन मागोंक. आमकां गोत्तू नांगी, म्हाका गोत्तू ना, आमकां न्ही म्हाका गोत्तू नांगी. ते हांव आनी म्हाका आनी म्हजें म्हणलें आपलें ते नेगेटिविटी काडून उडयचें. कित्याक हांव पळयतां. पूण म्हाका तें कळीत आसता, पूण हांव कांय म्हणना तांकां. कित्याक की म्हळ्यार ह्या मनशांक सांगून आमी सुत्रोवच्या बरी ना. तांकां एक मार पडटना कळटा.
असले मारपडचे दीस येतात देव मार पडो ना म्हणून आमी कितें अहंकारान कितें सांगल्यार जायना. मागोवंक सांगची ती आमची काले ती मागोवंक सांगचें एक वर्तें तिरवें मागोवंक सांगचें दॅट यू बिलीव इन द लॉर्ड. मागोवंक सांगचें तुजो भावार्थ तूं वर्तेतना प्रसारोवन आसाय तें माग म्हळ्यार तें त्या देखून मागोवंक सांगचें तें उणेंपण न्हय. मागोवंक आमी सांगनासतना रावल्या जाल्यार तें कितें ताजो अर्थ की म्हळ्यार आय एम ऑल पावरफूल. I am all powerful. No, I cannot be all powerful. He is the only the one who is all powerful. त्या देखून तुका तूं देव करून घेता जाल्यार हांवें कांय करूंक जायना. तुवें म्हणजे कित्याक आमी पात्राबला घेवन वचोन मागोवन सांगूंक जाय. कित्याक पात्राबला घेवन वचोन तकल्यार हात दवर मागोवन सांगूंक जाय. हांवें म्हणलें कोणाक गरज ना वसा म्हाका कितें म्हजी कामां उणी जातात. पूण तुमी आयल्यात तर म्हजी कामां चड जायनात. देवाचे आशिर्वाद वचचे खातीर हांव मागता. म्हजे भावन आनी भयणीनो थोड्यांची आमची राजांव बारीत आसा देवान दिलां जायतें दिलां तांकां त्या देखून ती राजांव उलयतात. देवान तें दिनातलें जाल्यार राजांव उलोवचो प्रायोगिक थंय येतो नातलो. त्या खातीर तो तरणाटो म्हणटा वेन आय एम हॅपी आय प्रेज गॉड वेन आय एम सॅड एंड वेन आय एम हॅविंग सॉरो आय प्रे टू गॉड. अप्पर तरान तो सांगता. तर आमी आमच्या इश्टा सांगता कुटुंबादारां सांगता वडिलां सांगता मागोवंक सांगत जाय. निरासपण येता आसतना कितें कर क्राय आउट टू गॉड. बोब मार कॉल हिज नेम आपय जेजो बाबा अब्बा तुका कितें उलो करूंक जाता उलो मार. सरोवरांत ती दोण बुडटा म्हणटा आसतना हे झाडां घालना झाडां ओडूंक तयार आसले त्या वेळार ती दोण वयर सकयल जाता आसतना कितें जालें घाबरले आनी जेजू लागीं धांवले. जेजू उलो मारलो जेजू आमी बुडोन आसा आमी बुडोन आसा. त्या वेळार जेजू उठलो आनी सागोरा शांत करी लागलो आनी म्हळ्यार कित्याक तुमचो उणो बावट क्राय आउट टू गॉड. वच माग 8 दोस माग वचून पोट सक्रामेंता मुखार वचून 8 दोस पोट आनी सांग ताका जेजू हांव रडोन आसा हांव बोब मारून आसा. बोब मारून थोड्यांनी म्हणच्याच ओ बोब मारचें गे बोब मारले कितें जाता काय काले गे बोब मारून लो सांगल्यार जायना गे. थोड्यांचे राज हांव चड जाता ह्या दिसांनी आमचे. त्या देखून आमी फ्रीली मागना. हांव हे मागना आनी हेरांक त्या राज हांव देखून तांच्या मागण्या जावन हांव पयस व्हरतां. कोणाक मागण्या जावन पयस व्हरचें न्ही. तुजें राज हांव तुका दवर. तो कसो मागता तें मागोन हें कशें मागता हें मागोन तांकां कशें जाय त्या प्रमाणें मागोन. कित्याक सोम्याक तांचें काळीज गळीत आसा. तुजें काळीज गळीत आसा म्हजें काळीज गळीत आसा सोम्या हर एक गळीत आसा. त्या देखून ताका तशें कर हाका अशें कर म्हणून तुज्या राजा हांव देखून तांचो भावार्थ उणो करिनाका. सेंट थॉमस एक्विनस कितल्या पुरबायतरा म्हणटा पळय तुका निराश भक्त आसतना तुवें खंयच्याय तुज्या कार्यांनी मागणें जावंक जाय. मागणें म्हळ्यार जावंक बरो थोड्यांक झाडां लावचें जावंक बरो थोड्यांक रांदवय घालचें जावंक बरो थोड्यांक एक हॅबीट वचोन हेरांची सेवा करचें या थोड्या अनाथ आश्रमाक गे दुबळ्यांच्या आश्रयांक गे या प्रायंताच्या घरा गे वचोन तांचे कडेन उलोवन बसचें. तुका निराश भगतना तुजें निराशपण खाण उडोवचे खातीर कितें तुका बरें लागता त्या तुज्या एक्टिविटीना मग्न जा. जावंक बरो थोड्यांक नानंत तरेचें ड्रॉइंग करचें जावंक बरो थोड्या जाणांक क्रिएटीव वर्क्स करचें थोड्यांक क्लिनींग करचें थोड्यांक कुकींग करचें हें सगळें तुका खंयचें बरें लागता तातूंत तूं एकदां वोगेत बसनाका म्हणटा थॉमस एक्विनस. दुसरें कितें म्हणटा रड. तुका थोडे फावटी निराश भगतना रडोंक येता रड रड. बाबा फ्रांसीस रडता थोडे फावटी आनी म्हणटा रे रडणें ह्या रडण्यान कितें आसा ते देवाची शुभ्रता. ह्या रडण्यांत म्हजें तें आसलें उणेंपण म्हजें तें आसलें नेगेटिविटी सगळें त्या दुखांनी हांव भायर घालतां आनी जेजू म्हाका पाव म्हूण ताचे कडेन हांव मागतां म्हणटा पापा फ्रांसीस. तिसऱ्यान पळोवंक गेल्यार तुजें कश्ट तुजें दूख हेरान थंय थोडें वांटून घे सगळें. तिणें म्हणल्यार बरें पास्ट टायम म्हाका कोणी उलोवंक ना म्हणल्यार ती वांटून घेनाका. तुजें दूख वांटून घे आनी सोम्या सांगताय वांटून घे. सोम्या कडेन चड उलय. एक अंदाज कितें म्हळ्यार आमी कोणा कडेन सांगून 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 वयचें आनी आमचो टायमपास करचो. हाचे बदलाक जेजू कडेन सांग वच जेजू कडेन सांग जेजू कडेन उलय सोम्या म्हजें दूख हें
म्हजे कश्ट आहे, म्हज्या घरान समाधान ना, म्हज्या कुटुंबान समाधान ना, एक एकल्याक एक रीती करता. सोम्या पळय सोम्या, म्हज्या जिवनांत कितें जाता म्हूण कळीत ना, कितेंय पातकां वचना म्हळ्यार पातकांच्यो वडण्यो आसात. सोम्या हांव बरो एक निर्धार घेता आसतना जोन्साची उदळ म्हाका नाडटा, म्हाका निराश करता. सांग ताका, उलय ताचे कडेन. तो सांगता आं कितें जाय त्या प्रमाणे तुजें जिवन मांडून हाडूंक तुका दाखोवन दिता. ताचे उपरांत कॉन्टेम्पलेट द ट्रूथ म्हळ्यार सत कितें म्हण तुज्या मोतींत आटय. सत कितें म्हूण आटय. आनी तीन चला नाका, असतान चला नाका, हेरांक वायट करच्याक, हेरांचें जिवन पिडार करच्याक, हेरांक दुखोवच्याक केन्नाच वचनाका. थोडे फावटी कितें जायचें पडटा, जेजून ताच्या सिसांक वरें विंगड आपयलें आनी म्हणूंक लागलो येया वरें विंगड या. गूड रेस्ट. सोम्या सांगता रेस्ट मागण्यांत एक जावंक जाय. रेस्ट म्हणल्यार अशें फकत न्हिदचें न्ही, बरें न्हीद येवं दी, कांय प्रॉब्लेम ना. टेक ए गूड रेस्ट, दॅट्स एन ॲप. पूण मागण्यांत रेस्ट घे. मागण्याक रेस्ट न्ही, मागण्याद्वारे रेस्ट घे. सोम्या सांगता एक जा आनी तेन्ना तुजें निरासपण कशें धांवता पळय. पापा फ्रांसीस कितें म्हणटा कोत्ताय, तुका केदाळां थोडे फावटी जायते जड आय, जायते बर्डन आसा, म्हाका वोंग तांकाना, कितें करचें म्हूण कळीत ना. ह्या वेळार निराश बगनाका. ताच्या बदलाक तुज्या की बर्डन कोणाक सकडी चड आसा, वजें चड आसा तांचे लागीं वचून तांचे कडेन उलय. काल एकलें म्हणा लागली, हांव थंय बसून आसलें फादर चापेलांत आनी चापेलांत बसून आसतना आनी एक मनीस आयली आनी ती तिचें सांगून सुरू जाली. आनी हांवें तिका सांगलें कितें कोत्ताय, तूं जागे व्हडले कश्ट म्हजे आनी तूं म्हज्या कडेन सांगून म्हजें मात पिडार करताय, हिरार करताय. ते जाल्यार तिणें म्हळें गे पुता, मागता तुज्या खातीर, देव तुका बऱ्यान सांबाळून दी, तुज्या आसलेले समस्या पुरो तो परिहार कर. पळय ती कस सांगूं आयली, ह्या भुरग्याचे कश्ट आनीक चड म्हणटात, हेजे वजें चड जड हेजें म्हणटा आसतना ती म्हणूंक लागली, पुता तुज्या मागता हांव. जावंक बरो म्हज्या की चड कश्ट तुका आसात, हिराराय आसा, बेजाराय आसा, कंत आसा, निरासपण आसा. म्हजे भावना आनी भयणीनो, हें सगळें आमी पयस दवरीत जाय तर सोम्या सांगता एक जावन जिवंक जाय. त्या खातीर वेन आय बिकम हॅपी अँड जॉयफूल, आय प्रेज गॉड, स्तुती करता, आर्गां दिता, उपकार बावडणी करता. अँड वेन आय एम इन सॉरो, आय प्रे टू गॉड. वेन आय एम इन सॉरो, आय प्रे टू गॉड. सोम्याचें वर्तें म्हण सदांच बगूंक देव आमकां आदार जावं दी. विनोद गोंगळे आनी ताच्या टिमाक आनी आमी सर्वांक जाय जाल्यार बरे भलायकी तो दिवं दी. देवाच्या उतरांत हर एक दिसा उर्बेस्त जावच्याक, खुरपेस्त जावच्याक, दाळ आनी मोळचे जावच्याक, सोम्याच्या मिसावांत कळमीत नासतना सेवा दिवच्या, निरंतर मागण्यांत सोम्या सांगता एक जावच्या, वरां विंगड वचून आमी न्हिदोन पडोवंक न्हय. सोम्याची सांगता एक जावन बापा लागीं मागोवंक आमी सदांच तयार जावया. सोम्याचे आशिर्वाद तुमचे सांगता सदांच आसूं दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.